एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम जालो आसा रातचे 8. सकाळच्यान व्लॉग करया म्हटले करूंक मेळोंक ना. कित्याक लागून सांगता तुमकां, पृथ्वी काहीच बरो ना म्हणजे सकाळी आयज एग्जामचा तुमकां खबर आहा न्ही, एग्जाम चालू आसा म्हणून. रे तुमकां खबर आहा न्ही एग्जाम चालू आसा म्हणून. काल संडे, काल हांवें तर काय व्लॉग करूं ना कित्याक काल न्ही हांव अशें फूल डे तरी स्टडीज घेताले. काल फूल डे हांव स्टडीज घेताले. मागीर व्लॉग बी काय करूं ना कित्याक मॅथ्स पेपर आसलेलो आनी कित्याक ते व्लॉग आसूं म्हटलें की ताकाय टायम दिवंक जाय न्ही, एग्जाम पळय. सो हांवें काल काय व्लॉग करूं ना आनी काल फूल डे बसून आमी स्टडीज बी केले. आनी आयज सकाळी उठलो स्कुलान वचपाक. उठलो आपल्याक वॉमिटींग जावपालो. 3दा वॉमिटींग केलें ताणें काल आयज सकाळी. तर आतां म्हाका टेन्शन. आतां कितें करपाचें? एग्जाम न्ही, म्हाका पेपर मिस करपाक नाका कित्याक फायनल एग्जाम पळय. तो म्हणजे कितेंय बरोवन येवं तें म्हाका टेन्शन ना, पण एटलिस्ट एटेम्प्ट करूंक जाय न्ही पेपर. सो हांवें म्हटलें शिवनाथा ताका ड्रॉप कर स्कुलान, नाजाल्यार तो ड्रॉप करून एग्जाम बी बरोवन मागीर घेवन यो. मागीर उठलो, उलटी केलें, मागीर काय खावंक ना, खाली पोटार गेलो. मम्मीन मागीर ते लिंबू पाणी करून दिलें मातशें उलटी थांबतलें न्ही. मागीर ताका आनी परत उलटी जावंक ना स्कुलान. सो हे प्रॉब्लम. तो अशें आसतना आनी कितें व्लॉग करता सकाळी. सकाळच्यान काय व्लॉग करूं ना हेज्या फाटल्यानूच. सो आतां बसला स्टडीज करपाक. तुमकां मेळयता म्हाका म्हणटा आयज तूं व्हिडिओ बीन काडना. हांवें म्हणलें तूं पयलीं बरो जा म्हटलें, मागीर व्हिडिओ काडटा म्हटलें. हाय म्हण मरे. अरे खंय वचून लिपलो रे तूं? हो पळय. अरे हो जागो रे लिपपाचें. उठ पया पळय खंय वचून लिपला पळय. मस्ती मात कमी जावचें ना न्हू रे. उठ उठ. मस्ती मात खूब सकाळी सामकी आमकां त्रासान घालता न्हू रे. चे सगळें हाय म्हण. सो फाल्यां हॉलिडे, फाल्यां तांकां पेपर ना, डायरेक्ट परवा आसा. सो हिंदी पेपर. सो म्हटलें आज स्कुलांतून आयलो की तो मातसो म्हणजे रेस्ट घेतलो ताणें. मागीर जेयलो आनी न्हिदलो. मागीर एक स्टडीज घेतले आनी न्हिदलो. सो म्हटलें आतां मातशें बसून स्टडीज कर म्हणलें ताका हांवें. करता मरे ते पडलें. सो अशें अचानकूच बरो आसलेलो काल. जेयलो बीन आनी खंय आमी अशें भायर बी वचूंक ना, घरात आहा आमी. अचानक उठलो आनी वॉमिटींग करपाक लागलो. 3 वेळा वॉमिटींग. आनी ताका आनी हेडेक जावपाक लागलें आनी पित्त कशें येवपाक लागलें ताका. तो म्हणपाक लागलो आंबट अशें येता खंय. सो कळ्ळें म्हाका तें हेडेक आनी पित्त आनी गरमी न्ही आतां. सो ताका लागून सो सकाळच्या हांवें कांयच ब्लॉग करूं ना. सो आयज आतां स्टार्ट केला हांवें की म्हाका तुमकां दाखोवंक जाय आनी तें आयच्या आयज दाखोवंक जाय, नाजाल्यार तशें उरतलें मागीर तें. सो ताका लागून ओके. सो चला कितें रे दाखयता तुमकां आयचें. थंबनेल पळोवन तुमकां कळत कितें तें. आयज रेसिपी बीन कांय ना. ओके तुमकां आईक मेळयता. आई बसला टिवार मारून. हाय म्हण. जावंय हांगासर एसी लायता, ही भायर बसता दार बंद करून गरमेन असली. यो म्हटलें भितर. बस म्हटलें. गरमेन भायर बसता आनी मग हांगा आसा. चला दाखयता तुमकां आयचे व्हिडिओ. चला स्टार्ट करया. सो हांगासर पळयात शिवनाथा म्हाका सांगला म्हापसा वच खंय आनी विको बस खंय. तुम्ही म्हणटली कितें काडून दवरला काय म्हणून. सो आयज व्हिडिओ आसा हेजेर. सो फाटीं म्हाका खूब जाणां कमेंट करता की मातयेचें आयदन कशें यूज करूंक जाय. इतलें इजी ना तें मातयेचें आयदन यूज करपाक, कळ्ळें न्ही. ताका मातशें प्रोसेस आहा. इफ ते प्रोसेस सारको फॉलो केलें न्ही तें मातयेचें आयदन आरामात कोणीय यूज करूंक शकता. ओके. सो म्हणटा आयज हेजे व्हिडिओ काडया. हें सगळें यूज केलेलें हांव तुमकां दाखयता. हांगा अशें ना, हें सगळें न्ही यूज केलेलें. आतां यूज करूं ना तें हें तवा. हेजेर आयज तुमकां व्हिडिओ दाखयतले. जेन्ना तुमी हे तवा बी हाडटले पळय ताका कशें यूज करूंक जाय हें तेजे वयर तुमकां आयज हांव सांगता. सो चलयो. आतां जेन्ना मातयेचें आयदन बी हाडटा पळय लोक थोडे न्ही हाडपाक मातशें भितात कित्याक तें क्रॅक पडटा म्हणून. क्रॅक पडटा नाजाल्यार आनी चुलीर बिलीर न्ही करपाक न्ही बरें तें मातयेचें आयदन न्ही. चुलीर तुमी कितेंय करा, कशें करा, तें कांय क्रॅक बी जायना. सो जेन्ना तुमी तें मातयेचें आयदन बी हाडटा पळय थोडेशें प्रोसेस फॉलो करूंक जाय. ती कितें तें आयज तुमकां सांगता. ओके. हेजेर तुमकां हांव मागीर सांगता. इफ तुमी सपोज हें हाडलें न्ही लागयो. इफ तुमी खबर आहा आमगे नुस्त्याचें हुमण बी हितूनच करता. ओके. आनी हितून आमी एकदां बिर्याणी बी केल्लेले हितून हंडीर. ओके. जेन्ना तुमी हे न्यू जेन्ना हाडटा पळय आनी म्हापसा मेळटा हें म्हापसा पणजी मेळटा हें, जेन्ना तुमी हे न्यू हाडटा पळय हाडल्या बरोबर न्ही अशें उदकान घालून दवरूंक जाय. तर हेजे बद्दल तुमकां हांव मागीर सांगतलें. आतां हांवें हांगासर तवा दवरला. जेन्ना तुमी असले करी बिरी करपाक नुस्त्याचें हुमण बी करपाक इफ तुमी हें
हाडले बरोबर उदकान घालून दवरात. एक 2 दीस 3 दीस 4 दीस दवरल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. जितले हे आयदन मातीचे आयदन उदीक ओडून घेतले पळय तितलेच न्ही हे खूब वर्स पण टिकतले कळ्ळें न्ही. सो उदकान तुमी फक्त अशेंच न्ही की 1 डे दवरल्यार काय प्रॉब्लेम ना. 3-4 दीस दवरल्यार ते मागीर घट जाता, उदीक ओडून घेता. ओके आणि काय ना जितले का उदीक सोक करतले पळय तितले तुमचे आयदन न्ही खूब दीस उरतले. ओके नेक्स्ट आता गांवांनी बीन तुम्ही पयले आसतले थंय चुलीर करतात. चुलीर कितें जाता उजो न्ही चारय वाटेन लागता. चारय वाटेन उजो लागता आणि मागीर आयदन काय जायना क्रॅक बीन पडना. सो गॅसीर कितें जाता गॅसीर एकूच कडेन उजो पेट्टा हय का न्ही. एकूच कडेन उजो पेट्टा सो ताका लागून कितें जाता क्रॅक बीन पडपाचे न्ही खूब चान्सीस आसता. सो ताका लागून जेन्ना तुमी आयदन म्हणजे उदकान घालून दवरले मागीर तुमी यूज करतले गॅसीर गॅसीर दवरतले पळय केन्नाय न्ही मातीचे आयदन न्ही लो फ्लेमीनूच ताका यूज करात. हाय फ्लेम करून दवरनाकात कित्याक क्रॅक पडटले. नॉर्मली कितें आमी स्टिलाचे आयदन दवरतात. इफ आतां आमकां तडका मारूंक जाय सो पयलीं आमी कितें करतात आयदन तापोवन घेतात मागीर तेल घालतात. मातीचे आयदन तशें तापोवन दवरनाकात. म्हणजे गॅसीर दवरात तेल घालात आणि मातशें गरम जावपाक दी. तेल घालून तुमी मातशें आयदनाक गरम करात. एम्प्टी आसतना न्ही हाय फ्लेमीर गरम करनाकात क्रॅक पडपाचे चान्सीस खूब आसता. ओके आणि आता इतले वायट आयदन आसा हे पळयात अजून पर्यंत अशें कांय क्रॅक बीन पडूंक ना. आनी हेतून हे पळयात हेतून कितें अशें फ्राय बीन करपाक आतां हें तुमी म्हणटलें काळे पडले. काळे कित्याक पडला ते काडूंक जायना हेजे बद्दल हांव मागीर उलयतलें. ओके एकूच आयदन डॅमेज जाला तें म्हणजे हें खबर ना. आतां हेका मातयेचे फॉल्ट बी उरूंक शकता आयदनाचे फॉल्ट बी उरूंक शकता. हांगासर न्ही हांव भाजी करताले हांगासर एक तुकडोच गेलो पूण तरी पण हांवें उडोवंक ना. म्हाका आयदन न्ही खूब आवडलें मातयेचें आयदन तशें दवरला. आतां कितें करया आशिल्लें हाजें दोरया पेंट मारया ना तो दोरया सो अशें आयज मेरेन अशें जावं ना डॅमेज ताका लागून. सो एक लक्षात दवरा हाडल्या बरोबर मातयेचें आयदन उदकान घालून दवरा. ओके सो शिनो बालदीन वयर दवरता. तो म्हाज्या कडेन 2 तवा आसा. एक हांवें हाडलेले 50 रुपये एक पडले म्हाका. सामकें हेल्थ बेनिफीट म्हणटा अशें 50 रुपये तुमकां कितें मेळटा. मातयेच्या आयदनान तुमी कितें रांदलें कितें करून खालें न्ही तुमकां हेल्थाक खूब फायदो आसा. लॉस कांय ना. ओके आनी हें न्ही म्हाका म्हाजी युट्यूब फॅमिली इल्लेले हें कोण ते रुपाली ती घेवन येतली. सो म्हटलें हेका यूज करूंकूच ना म्हणजे ताका पयली प्रोसेस आहा ताका लागून दाखोवया म्हटलें आयज. सो हें पळयात हें हांवें हेका हांव मागीर उदकान घालतलें हें तुमकां जस्ट दाखोवपा लागून. आतां हांगासर न्ही हें हांवें उदकान घालून दवरलें 1 डे जालें. ओके उदकान घालून दवरला. जेन्ना तुमी ते फर्स्ट टायम उदकान घालतले पळय ताका न्ही बबल्स येतले. बबल्स कित्याक येता माती ओडून घेता उदक. आतां बबल्स येना की ऑलरेडी मातयेन उदीक बरें ओडून घेतला. सो हें पळयात अशें आमकां एक 1 डे दवरूंक जाय. सो आतां हांव काडटा. ओके आतां काडून ताका अशें पुसप ना कपडे घेवन ताका अशें पुसनाकात. वत आसल्यार वतान दवरात नाजाल्यार फॅना सकयल दवरात. सो आतां न्ही हांव हें फॅना सकयल दवरतलें आनी हेका सुकयतलें म्हणजे आपूण तें सुकोवंक जाय कपडे ताका पुसनाकात. ओके हांव फॅना सकयल दवरता कित्याक आतां 8 जाली आतां रातची जाली. सो तुमचे कडेन भायर वत बी आसलें न्ही अशें तो वतान दवरात. सो हांगासर पळयात हांवें सकयल कपडो दवरला कित्याक उदीक कशें गळटा न्ही आनी फॅन फास्ट करून दवरला हांवें ते मागीर सुकतले. सो हें पळयात मातशें फॅनार सुकयलें न्ही हांवें ताका टायम लागलो. इफ वतान दवरलें न्ही रोखडें सुकता. तुका वास सांगू म्हाका पावसा याद येयली तेन्ना मातयेचो वास कसो येता तसो पळय. ओके बरें सुकलेलें आसा. आतां आमी करया फर्स्ट प्रोसेस. चला या. सो मातयेचें आयदन कितलें जावं कसलें जावं कडाई आसूं मागीर हंडी आसूं जेन्ना तुमी करता पळय कितें ना कितें तुमी कॅमिकल यूज करताच हय का न्ही. ओके सो ते कॅमिकल काडपा लागून न्ही एक तुमकां टीप सांगता. हांगा यात हांवें घेतला एक लिंबूचो रोस लिंबू घेतला हांवें अर्द. ओके सो आतां हें मीठ हा पळय मीठ घालात आनी ताका बरें अशें न्ही आमकां मिठान हें सारोन घेवंक जाय. जे हेच्या भितर कितें कॅमिकल्स बी कितें आसलें न्ही ते रोखडें वयता. आनी आतां हें आमकां कितले मिनटां करूंक जाय. आतां 1-2 मिनटांनी आमकां न्ही अशें बरें ताका सारोन घेवंक जाय. मातसो टायम लागता 1-2 मिनटां खूब जालें. ओके बरें अशें न्ही सारोन घेयात. सो हें पळय 1-2 मिनटां हांवें बरें ताका कासोन घेतला. आनी केन्नाय तुमी मातयेचें आयदन हाडटा न्ही शाबणान बी ताका वॉश करनाकात स्टार्टींग कळ्ळें न्ही. तुमी लिंबूनूच तुमी ताका साफ करात बरें क्लीन जाता. तो हें जाल्लें आसा आतां हेका न्ही आमी धुवन घेवया आनी धुताना फक्त बेश्टें नॉर्मल उदकान वॉश करपा शाबू बी कांय लावप ना.
सो बरें ताका अशें वॉश करून घेयात. एका हांवें वॉश केला हेका परत आतां वतान सुकोवंक जाय नाजाल्यार फेना कडेन. सो एका हांव सुकोवन घेता मागीर ताका येता लास्ट प्रोसेस. सो हे पळयात बरें सुकलेलें आसा. सो आतां लास्ट प्रोसेस म्हणजे आतां आनी हांव हितून चपाती करतलें. ओके सो पयलीं हांगासर हांव तूप लायता. तूप म्हणजे घी. थोड्यांक तूप म्हटलें न्ही कमेंट करता तूप म्हणजे कितें. तूप म्हणजे घी. ओके आनी हांगासर हांवें घेतला कांदो. हितून न्ही ताका बरें अशें सारोवपाचें. हितून कितें जातलें खबर आहा आमचें जें तवा आसा पळय नॉनस्टीक कढाई जातलें. म्हणजे काय अशें चिकटचें ना. जस्ट ताका 1 मिनटां न्ही जस्ट अशें ताका अशें सारून घेयात. इफ तुमकां हो प्रोसेस करपाक नाका मीठ लावन लिंबू लावन घासपाक नाका जाल्यार तुमी मातयेंतल्या उदकांतल्यान काडून बरें सुकोवन ताका न्ही ऑयल लावन 1 दीस दवरात. ऑयल लावन कुकिंग ऑयल लावन 1 दीस ताका दवरात. नेक्स्ट डे अशें कपड्यान पुसात आनी यूज करात. इफ तुमकां हो प्रोसेस नाका जाल्यार तशें बी केल्यार न्ही मातयेचें आयदन बरें टिकता बरें यूज जाता. ओके सो हेका करून घेता. सो आतां हांवें दवरया गॅसीच्या वयर आनी तुमकां ऑलरेडी सांगलां हांवें हाय फ्लेम करनाकात. ओके फ्लेम हांवें लो दवरला आनी लो फ्लेमीन आमकां करून घेवंक जाय. फ्लेमीन हांवें मातशें गरम करून घेतला. चड तापून घेनाकात काळजांनी क्रॅक पडटात. ओके लो फ्लेमीन ताका भाजून घेता. सो आतां हांव टर्न करता. हें पळयात आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी तूप लावन घेयात. आनी इतलेंच लक्षांत दवरात जेन्ना तुमी चपाती घालतले पळय तवा मातशें बरें गरम करून घेयात. ओके आतां हेका बरें भाजून घेता. सो हें पळयात जाल्लें आसा भाजून काडून दवरता. आनी जेन्ना नेक्स्ट तुमी चपाती फ्राय करतले पळय थोडें तूप घालात आनी ताका अशें कांद्यान न्ही स्प्रे करात. हेगे ताका मातशें हें करात. सो अशें ताका न्ही सारण घेयात मागीर चपाती घालात. चपाती करून जाल्ले आसा. जस्ट तुमकां दाखोवपा लागून न्ही थोडीशी 2-3 चपाती हांवें फ्राय केले. ओके बरें फ्राय जाता. आतां हितून तुमी न्ही असले कायलीन न्ही नुस्तें बी तुमी फ्राय करूं शकतात. तुमी नुस्तें फ्राय करात चपाती करात. हांव हितून चपाती करतलें आनी एक तवा आसा तितून हांव नुस्तें बी फ्राय करतलें. ओके आनी हितून पोळे करप का ना हें तुमकां हांव सांगूं शकना. जो पर्यंत हांव यूज करना स्वता हांव करून पळयता एक दीस बॅटर न्हू थोडेशें बॅटर घालून न्ही एक आसल्यार बी न्ही एक पोळे करून पळयता बाबा ते चिकट्टा काय ना. सो पोळे करपाक तुमकां हांव सजेस्ट करना की हांव पयलीं ट्राय करतलें. चपाती नुस्तें तुमी ट्राय करात. ओके सो अशें आसा. ओके सो आतां वॉश कशें करपाचें. आतां हांवें चपाती बीन केले आतां वॉश कशें करपाचें. वॉश ताका शाबू बी लावून न्ही घासनाकात. आनी तुमी म्हणटले हे आतां काळे आसा तर काळे कशे वयतले. काळे जातलेत मातयेचे आयदन काळे पडटात. हांगासर पळयात हे आमी केल्ले बिरयानी काळे पडटात. काळे पडटा म्हणून ताका कातो बितो घेवन बरें घासनाकात आनी ती पिड्यात आयदन काळे पडटात. सो ते कॉमन आसा. ओके ताका व्हडलेशें काय टेन्शन घेवपाची गरज ना. सो आतां कशें वॉश करपाचें. आतां हेका न्ही शाबू बी लायनाकात. सेम मीठ घालात आनी ते लिंबूचो तुकडो आसा आनी ताका मातशें घासात. आनी घासून आनी परत वतान दवरपाची गरज ना. स्टार्टींग मात तुमकां प्रोसेस ते मातशें वतान दवरूंक जाय. मागीर ताका परत रिपीट करनाकात. क्लीन करून ताका तुमी सायडीन सुकोवंक घालात. ओके रुमान. सो आतां हांव वॉश करतलें. बेश्टें लिंबू घाल लिंबून ताका अशें गरम आहा सद्या गरम आहा. लिंबू थंड जाली की मीठ घालात लिंबून ताका मातशें घासात. ते मागीर बरें क्लीन जाता. सो अशें आमकां यूज करूंक जाय मातयेचें आयदन. जितलें म्हाका खबर आहा तितलें तुमकां हांवें शेअर केलां. हेजेकून आनी कितें आयडिया आसा हेजेकून कितें आनी आयडिया बीन आसा तर प्लीज तुमी कमेंट करा म्हाका आनी कशें यूज करूंक जाय काय म्हणून. आनी मम्मी म्हणटा नाल्लाचें वयर हें आसता पळय चुट्टें कातो तितून तुमी घासूं शकतात लिंबू घालून. ओके रे लिंबू घालून घासूं शकता तशें कांय ना. पण हार्ड हें आसता पळय स्पॉन्ज बीन तितून घासनाकात पिड्ड्यार येतलें आयदन. ओके तो आयचो व्हिडिओ इतलोच आसा. कितें चुकला बिकला जाल्यार प्लीज म्हाका तुमी कमेंट करात. तो आयचो व्हिडिओ कशें आसलेले कमेंट करात. आवडलो नाल्यार ना आवडलो लायक करा डिसलायक करा प्रॉब्लेम कांय ना. ओके सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय टेक केअर बाय. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. चला बाय. त्या मातयेचें आयदन शिनात ते मातयेचें आयदन दवर हांगासर दर्या. ओके आई बाय म्हणा. हां चला बाय. ऐकता बाय. हां चला बाय. सो आयज न्ही 2 बर्थडे आसा ताका विश करता. सो नाव आसा एलिस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एलिस. आनी आसा एमिलिया
फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एमिलिया. Happy birthday and many blessings to you. May God see some happy birthday. चला बाय. Bye.